सिन्स फ्रॉम 2019 99 विलेजीस इको सेन्सिटीव झोनान येवच्यो हे पयलींचो तेंचो प्रपोजल आशिल्लो आनी ताका 3 क्रायटेरिया आसतात. एक म्हणजे कॉन्टिग्युटी वेस्टर्न घाटाच्या समोरान येयल्ली, दुसरी हायट आनी तिसरी स्पिसीस, हाव मेनी टायप्स ऑफ स्पिसीस थंयसर आसा हें सगळें धरून तें सगळें कन्सिडर करून हांव मदीं फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो ताच्या पयलीं तेन्ना सगळें घेवन बशिल्ल्या उपरांत भितरले एक 40 विलेजीस ड्रॉप करपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ड्रॉप करच्यो म्हूण हांवें तेन्ना भुपेंद्र यादव हाका तो प्रपोजल धाडिल्लो. हो कशें आहा, गाडगीळ रिपोर्ट आनी ह्या सगळ्या रिपोर्टान सेन्सिटिविटी क्लियर जाल्ली आनी त्या उपरांत 59 विलेजीस उरच्यो आनी एडिशनल तेजे त्यो क्रायटेरिया आसतना आनीक 10 विलेजीस जाय जाल्यार घालच्यो, बट ह्यो 40 ड्रॉप करच्यो कारण त्यो क्रायटेरियांनी बसना अशा पद्दतीन. आनी द सेम लायनीचेर म्हणजे एटलिस्ट आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी 69 भितर उरतल्यो. आफ्टर ऑल इको सेन्सिटीव झोन हे जे आहा पळय न्ही, वेस्टर्न घाट प्रिजर्व करपा खातीर ह्यो सगळ्याची आमी एनवायरमेंटा खातीर तितल्याची गरज आसता. बट तितून जरी विलेजीस आयल्यो हेजो अर्थ असो ना की बाबा तितूंतल्यान खंयचेंच घर बांदूंक मेळचें ना असो विशय ना. थंयसरल्यो म्हणजे एक्टिविटीज लायक द फार्मींग आसतली, पर्सनल बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटी ह्यो करपाक केन्नाच एवॉयड ना. तांचें लिस्ट आसा, दीज एक्टिविटीज आर अलावड म्हणून. थंय फक्त कमर्शियल एक्टिविटी काही प्रमाणात म्हणजे कमर्शियल मायनींग, त्यांनी इवन जो म्हटला की कमर्शियल मायनींग बी ना पळय अशा सारकेल्यो एक्टिविटी फक्त ज्यो आहा रेड कॅटेगरी इंडस्ट्री ह्यो जावंक शकच्यो ना. म्हणून आतांय बी परत आसा दिसा आमी तांकां रिक्वेस्ट केला हें सगळें कन्सिडर करचें आनी अशा पद्दतीन प्रपोजल जो आसा पळय तो करचो.